तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक उडोवंक हांगा येवंकी पडचें ना. जेसून तिका म्हळें, म्हजें उतार सतमन भये ह्या दोंगरार जावं जेरुसलेमाक जावं वसनासतना आराधन करचो वेळ येवन सुजालो. तुमी नेण आसल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जण आसल्याक आराधन करता. कारण सडवण ही आमची जुदेव लोकां थावन, पूण खऱ्या आराधकांनी अज्ञान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो, तो येवन जाला म्हळ्यार समा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी अज्ञान आनी सतान आराधन करी जाय. स्त्रियेन ताका म्हळें, क्रिस्त म्हणटात तो मागलोलो येता म्हणून हांव जाणा. तो येता सकट आमकां सकट संगती आमकां सांगतलो. जेजून म्हळें, हांव सुतो तुजे लागीं उलयता तो. जेजू क्रिस्तचें शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या सांजेच्या वेळार हांगासर तुमी व्हडा आतुरायेन आयल्यात वय की न्ही? कित्या खातीर व्हडा आतुरायेन तुमी आयल्यात? वर्सांत एक सांत क्लाराचें फेस्त जाता, हांवें वसा जायच म्हणून गे ना सांत क्लाराच्या भयण्यांक हांवें पळय जाय म्हणून गे? कित्या खातीर? मागोवंक वय की न्ही? देवाचें उतर आयकोंक, देवाच्या उतरांचो नियाळ करूंक आनी म्हज्या वैयक्तीक जिविता खातीर, म्हज्या कौटुंबीक जिविता खातीर, म्हज्या संवसारी जिविता खातीर बरें जोडूंक आनी बरें करूंक मागण्याची गरज आसा. त्या देखून हांव आनी तुमी कर हांगासर या देव तेंपलांक हांगासर मागोवंक आयल्या. आनी हे देव तेंपलो मागण्याक एक खरी साक्ष जावन आसा वय की न्ही? तुमी मानतात गे हांगासर प्रेयरफूल एटमॉस्फियर आसा गे? खंडीत आसा. कित्याक देवाचो पूत जेजू क्रिस्त हांगासर 24 घंटे आराधनाक ताज्या सर तुमच्या होगळीकेक, सर तुमच्या मागण्याक तो ताजें खाण तो तुमकां दिता वय की न्ही? तुमकां तो आयकता. आनी हांगासर आमची भयणी 24 घंटे म्हणल्यार बरी दिसाची सगळो दीस मागण्यान करतात. आनी हे एक मागण्याची सुवात जावन आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमच्या ह्या ल्हानशा नियाळाचो विशय मागणें जावन आसा. मागणें. हांव ह्या संवसारी येवन 33 पोर कंप्लीट केलें जेजूची प्राय. आतां 34 चलतात. तर तुमी थोडी म्हज्यानी म्हालगडी आसात, म्हज्यानी धाकटीं थोडीं आसात. मागणें आनी मागण्या विशयान जायतें आमी शिकल्या वय की न्ही? म्हजी म्हालगडी सांगू बरो मागण्या विशयांत ल्हानतावन दुतोनी हांवें आयकोन आयलां. मिसाच्या बलिदाना वेळार शर्मा वेळार हांवें आयकलां, जायते नियाळ हांवें केल्यात. एक याजक जावन हांवें जायते नियाळ केल्यात. मागण्या विशयांत अध्ययन केलां, ह्या पवित्र पुस्तका विशीं अध्ययन केलां, मागणें कितें म्हणून समजून घेतलां. फाटल्यान आमची शिश्रां आसात, तीं सदां हांवें मागतात. जाल्यार आमच्या मतीन एक सवाल आसा की कसलें तें सवाल? म्हजें मागणें जेजू पावलां गे. ह्या सवाला कोणें जाप आल्यार सांगा पळया म्हाका, हात वयर उखलून सांगा. म्हजे लागीं जाप आसा फादर? म्हजें मागणें जेजू पावलां गे म्हणलें सवाल म्हज्या मतींत तें आसाच वय की न्ही? एक याजक जावनी
म्हाका म्हज्या मागण्याचो प्रतिफळ म्हज्या दोळ्या मुखार दिसल्यार थोडे फावटी आमचे मनशां आसाय आमी कितें करता म्हजें मागणें पावलां गे देवा म्हणलें एक सवाल हे मनशां आसाय म्हाका दिसाचें सवाल ह्या सवालाक जापी सोदून 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 आमी कितें करता जेजू लागीं वता ह्या सवालाक जापी सोदून सोदून गेल्यार मात्र आमी सोलोन एडोरेशन मोनेस्ट्री येवंक जाता ह्या सवालाक जापी सोदल्यार मात्र आयताराच्या मिसा वचूंक जाता ह्या सवालाक जापी सोदून गेल्यार मात कुटुंबांत सांजेचें तेर्स करूंक जाता मागणें करूंक जाता म्हज्या मागण्यांत अभिरुची वाडटा आतुराय चडटा ना तर कितें जाता ही सवाल सुमतीन ना जाल्यार कितें जाता काटाचाराक केल्ल्या बरें वय गे न्ही जाय गे नाका गे मागा जाय गे नाका गे मगाळ भावना न्ही भयणीनो आज आमी मागण्याची सोबाय नियाळ करूंक हांगासर आयल्या मागण्याची नाजुकाता हांगासर आमी नियाळ करूंक आयल्या मागणें म्हळ्यार एक पवित्र उलोवणें म्हणून समजून घेवची सकत आमची जावन आसा आनी ती समजून घेतले हांव म्हणलें एका भरवशान आमी आयल्या ह्या मागण्या द्वारे आमी देवाच्या आनी जेजू क्रिस्ताच्या त्या काळजाक लागीं जाता आनी त्या काळजातावन फांगता तो प्रकाश हेरांक दिवंक शकता म्हणल्यार एका भरवशान आमी हांगासर आयल्या सामारेची स्त्री केवल आमकां एक निदर्शन मात्र सांक्लाराचें फेस्त आमी आचरण करचे संदर्भी हांवें चिंतलें मागणे विशयांत आमच्याच भाव भयणींक सांगता आसतना कसलें चिंताप तांच्या मतीन घालयेत एक सादारण स्त्री सान फ्रांसीस आसिसान जियेल्ल्या जिणयेंत थंयसर अभिरुची घेवन सान फ्रांसिसा बरी जियोंक आशिल्ली ती सान फ्रांसिसाचो खऱ्या रितीन ती पाटलाव करता आनी ताज्या मागण्याचें जिवीत आपणाच्या जिवितांत अळवडसून तिच्या भयणी सांगता तिचें तें पयन सुरू करता आनी हिका समजोवंक आमकां आज देवाच्या उतरांत फावो जावची सामारेची स्त्री भोव आमकां तिच्या जिवितांत हांव भोव अर्थ वा आमी आमच्या जिवितांत अळवडसून घेवचो तसलो अर्थ आमी आज समजून घेवयात मुगळ भावन आनी भयणीनो समारीची स्त्री तिच्या जिवितांत तिच्या पयल्या सुवातेर मागण्याची स्त्री म्हणून तिच्या मतींत आसलें गे पयल्या सुवातेर पयलें तिजें संवसारी जिवीत ती जियेत आसतना आपूण एक मागण्याची स्त्री जातलें म्हणलें एक तिच्या मतींत आसलें गे आसलें गे आसलें गे तिणें ते जेजूक सवाल केल्लें पळयत आसतना when she questioned God, when she questioned Jesus, was there any chance that we can call her as she was a prayerful woman? तूं एक जुदेव हांव एक समर्यगन तितलें म्हणटा आसतना आमकां कळ्ळां तिच्या जिवितांत मागणें म्हणलें नातलें कित्याक आपणाच्याच समाजांत बहिष्कृत जाल्ल्या तिका देवाचेर तिणें बरोसो सांडुल्लो भावार्थ सांडुल्लो त्या देखून ती आपणाकच काळोखांत कोणशांत बसच्या तसल्या सन्निवेशांत ती आपण व्हरता आज मगळ भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत समाजाची स्त्रियेची ती जिणी आमच्या जिवितांत अळवडिसतना पळोवंक गेल्यार थोडे फावटी आमी असल्या संदर्भार आसल्या काळोखान बसचें म्हळ्यार कितें मागण्याचो उजवाड नासतना जियोवचें कोणशान बसचें कित्याक मागण्यान मेळचें तें धैर्य घेनासतना सुकून पडचें आज तुमच्या आमच्या जिविताचो उगडास येवंक पुरो कितले फावटी आमी कोणशान बसल्या कितले फावटी आमी काळोखान बसल्या कितले फावटी आमी उलोवचे संदर्भ येत आसतना सन्निवेश येत आसतना मागच्या संदर्भांनी सन्निवेश येत आसतना पयस उरल्या समाजाच्या स्त्रियेची जिणी आमच्या जिवितांची जायते फावटी आमी
जियेल्या म्हणलें एक बोगाप आमकां भोगतलें. ते देखून मोगाळ पळोवन आनी बेनिनो आज आमकां आपोवचे खातीर जेजूस खुद्द आमचे मुखल्यान चलोवन येता. आमकां ताजे चडशी मागण्यांक एकठांय करचे खातीर तोच ताजी पावलां आमच्या मुखार तो काडटा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो सिकार म्हणल्या जाग्यार थंयसर जेजू समारीचे स्त्रियेक मेळोवंक बांयच्या काट्या लागीं वता आसतना उगडास दवरा जुदेव म्हणले हर एकले गलिलियांतावन नजरेताक येवच्या वाटेक त्या शिकार म्हणल्या त्या जाग्याक येनासतना कित्याक सिकार म्हणल्या जाग्यान कोण आसले समारिया घर आसले. त्या जाग्याक येनासतना एक भोवाड खान गलिलियांतावन नजरेताक येताले. जुदेवा मदले आनी समारिया मध्ये असलो संबंध नासलो. तांच्या वाटे ते सोलोवंक थंयसर वचनातले. तांकां पळोवंक सयत ते मुखार येनातले. असलो मनभेद आसल्या त्या संदर्भार जेजू कितें करता खुद्द आपणाची पावलां त्या सिकार म्हणल्या जाग्याक समारियांच्या जाग्यार थंयसर तो पावलां काडटा आनी जाकोबाच्या बांयच्या काट्या लागीं थंयसर तो बसता. मुगाळ भावन आनी भयणीनो हें निदर्शन हांगासर समारियाच्या स्त्रियेन जेजू लागीं येवचें न्हय, जेजून समारियाच्या स्त्रिये लागीं येवचें निदर्शन. आज जेजून तुमच्या काळजाक येवचें निदर्शन. जेजून तुमकां हांगासर आपोवन व्हरचें तसलें एक गडीत आनी बोगाप. ते देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी हांगासर आसांव आसता हो नियाळ करूंक सुरू केला आसता. आमकांच त्या जेजूस मुखार आमचीं पावलां काडया. तो थंयसर धांवून धांवून येता आसतना एटलिस्ट आमी सोलोवन ताजे सरशीं या आनी ताणें तें आपयल्लें तें उतार आयकूंक वा ताणें उलो केल्लो तो संदेश आयकूंक आमचे कान आमी उगडया आनी आमी म्हणया गव्यांक कंतार जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. करतलेंत पेज कंतार 70 जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता. सकड आमी उबे रावया गे. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. परत आमी गावया. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका आपयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. कंतार 70. आनी हें गायता आसतना जेजू समकार आमचीं पावलां काडया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो वैयक्तीक रितीन हांगासर ह्या प्रस्तुत सन्निवेशान आमकां जेजूचे चडशीं पावलां काडूंक जावचें ना. बगार आमच्या चिंतपा वरवीं जर तर आणकी हांगासर ह्या देव तेंपलान येवन कोण शान बसल्या हांव तर ह्या देव तेंपलान येवन काळोखांत आसा हांव तर आतां हो सन्निवेश त्या काळोखांतावन त्या कोणशांतावन उठोवन भायर येवंक जेजूचें धैर्य आमकां घेवंक. त्या देखून मुगाळ भावन आनी भयणीनो परत हें गीत गायता आसतना आमकांच जेजू समकार आमी उक्ते करुया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. आतां आमचो वेळ ताका उलो मारचो. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 जेजू
जेजू जेजू Satana Ganti dukin burtana Somya ulo martana Kais makarunena Jinyen kangal satana Dukin burtana Somya ulo martana Kais makarunena Jesu, 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 Jesu. Jesu, Jesu, Jesu. मोगाळ भावांनी बहिणीनो आमकां दिशा दाखोवन सो आमकां वाट कसो जेजू आमच्या समकार आसा बांयच्या कांठार थंयसर देवाचे उतार सांगता तरी पुरासनान तो थंयसर बसला म्हणटा तरी तो ताज्या कुडीच्या पुरासनान न्ही बगार म्हज्या कुडीच्या आनी तुमच्या कुडीच्या पुरासनान थंयसर बसला फाटल्या जिवितान येदोळमसर केल्ल्या त्या पातकांच्या पुरासनान थंयसर जेजू आमच्या पातकांचे वजें घेवन थंयसर पुरासनान बसला आमकांच ताका समर्पण मुखार सरया परत एक बडी वडा ताळ्यान जेजू जेजू म्हणून ताचो उलो आमी करया जेजू 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Christus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, pranam, pranam, hallelujah, hallelujah. Jai Jai kasmi, vanditam kasmi, navartam kasmi, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. मुगाळ पाहुणाने बहिणीनो बसया. समारीची स्त्री एका मागण्या बरेत बेटेक कारण जाता. मागण्या बरेत बेटेक कारण जाता. मुगाळ भावन आनी बहिणीनो समारीची स्त्री ती ज्या त्या समुदायातान भायर सरता आसतना
आपणाच्या जिवितांत आनी मुखार कितेंय बरेंपण ना म्हणल्या एका भरवशान थंयसर भायर सरता. आनी म्हज्या जिवितांत काळोख पयस करचो तसले कशेय सन्निवेश मेळचे नात म्हणलें एक चिंतपा थंयसर भायर सरता. आनी पयस जावन ती कोणाक पळयता? एका जुदेवाक पळयता. तिणें पळयल्लो एक जुदेव लागीं येता म्हणसर तिका कळीत नातलें तो जेसू म्हणून. मगाळ भावन आनी भयणीनो, ती ज्या त्या गैऱ्या दिसतेंत थंयसर तिका जेसूचे मुखामळ समा दिसना जाल्यार ताणें नेसल्या नेसना वरवीं थंयसर एक जुदेव आसा म्हणलें तिका कळीत जाता. मगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां राखून आसल्या जेसूक पारखुंची सकत म्हज्या दोळ्यांक येदोळ म्हणसरी मेळ्ळ्या गी म्हणलें सवाल आज आमकां विचारी जायस. म्हाका राखून रावल्ल्या देव जेजूक पळोवची आसली सकत म्हज्या दोळ्यांक दिवना तर ती सकत हांवें आपणाय जाय, त्या देखून मागणी करी जाय. एक मागण्याची भेट, म्हज्या आनी जेजूची मागण्याची भेट म्हज्या बऱ्या दिश्टे वरवीं मात्र ती साध्य, म्हज्या बऱ्या करण्या वरवीं ती मात्र साध्य, म्हज्या बऱ्या उतरां वरवीं ती मात्र साध्य. त्या देखून मगाळ भावन आनी भयणीनो, थंयसर जावचें संभाशण आमकां अशें समजयता की आख्रेक ती म्हणटा तुंच तो हांवें पातयल्लो, देवान मागलेलो, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन ह्या संवसारी आयिल्लो जेसू क्रिस्त मेस्सिया. मगाळ भावन आनी भयणीनो, थंयसर त्या बांयच्या काट्या लागीं कितें घडलें आमी सकट जाणा आसा. जें कितें देवाचें उतर सांगिना तें आज समजूंक आमी प्रयत्न करया. बांयचें काटें सादारण आमच्या घरच्या बांय लागीं आसा कशें तसलें एक वातावरण थंयसर सृश्टी करया. आनी त्या बांयच्या काट्या लागीं सकट कडेन मरुभुमी आसल्यार त्या बांयच्या काट्या लागीं थंयसर पांचवें थन आसलें. आनी हें पांचवें थन एका मनशाच्या मागण्या जिविताक हांगासर होंदोन आमी हाडयेत. तो पांचवो रंग जीव दिवचो रंग, ग्रीनरी, लायफ गिवींग स्पिरीट. वा ग्रीनरी आमी हांगासर पळयता, आमच्या भोंवतणी आमी पळयता, झाडां पळयता आसतना आमचें मन पिसवता. ह्या पांचव्या रंगाक आमचें मन पिसवता, आमी आकर्शीत जाता. कित्याक तें आमकां जीव दिता, नवी आमच्या जिविताक अभिरुची दिता. आनी असले सन्निवेशाक थंयसर ती समाजाची स्त्री त्या जुदेवा भोंवतणी आसले ती ग्रीनरी पळयता आनी म्हणटा म्हज्या जिविताची बदलावण जावची वाट हांवें सोमकोंक आसा. म्हज्या जिविताच्या बदलावण्याची वाट हांव समकत आसतना थंय आसलो म्हाका जुदेव बरी दिसल्या रे. आपणाच्या काळजान तिका सांगल्या रे, पळय तो मेस्सिया वोस ताजे लागीं उलय म्हणून सांगल्या रे. आपणाच्या समुदायाक होंदोन येदोळ म्हणसरी होंदोन जियेली, तिचो हात सोडून गेल्या रे. ती म्हणटा हांव एकली सामर्यकर आनी तूं एक जुदेव, म्हजे आनी तुजे मदलो आसलो संबंद कसलो. मुगळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत सबार पोटी जेजूच्या त्या कुर्सा मुळी कट्ट्यांची सुवात म्हणून देवाचें उतार म्हणटा, कट्ट्यांची सुवात जाल्यार हांवें आनी तुमी पळोवचो तो कुरीस थंयसर जीव दिवचे तसलो कुरीस, नवी जिविताक दिशा दिवचो तसलो कुरीस, नवी अभिरुची दिवचे तसलो कुरीस थंयसर आसतली कट्ट्यांची सुवात न्ही. हांवें आनी तुमी पळोवचो कुर्साच्या मुळांत आसतली सकट ग्रीनरी, पांचवो रंग. आनी त्या ग्रीनरीक उदक जावन थंयसर वाळटलें, कुर्सार उमकळटलें तें जेजूचें रगत. जाकोबाच्या त्या बांयच्या काट्या लागीं आयिल्ल्या सर्वांनी उदक व्हरता आसतना पडलेल्या उदकांत ही ग्रीनरी थंयसर आयल्यार, पांचवो रंग, पांचवें तोंड थंयसर केल्यार कुर्सा पंदाक म्हाका आनी तुमकां जेजूच्या रक्तान हें सकट जिवीत लाभतलें म्हणलें एक चिंताप आमच्या मतींत आज आमी घालूंक जाय. मगाळ भावन आनी भयणीनो,
जेजू मागणे इनिशिएट करता म्हणटा आमची पवित्र सभेची मुळावी दुतोन CCC Catechism of the Catholic Church. Jesus initiates in prayer. He takes the initiative in prayer. तो कितें म्हणटा Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. आमकां हर एकल्यांक तो म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें आनी बडया तुमकां उक्तें जातलें. जेजू आज आमी सोदच्या पयलें आमी मागच्या पयलें तो आमकां सोदता. मोगाळ भावनांनी भयणीनो सामार्याची स्त्री बरी आमी कितलीं बागी त्या जेजूची पावलां काडची. आमी कितलीं बागी जेजू म्हाका तुमचो जेजू 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 म्हणून उलो कर तुज्या लागीं हांव येवंक आशेता म्हणून समजून घेवन येवची कितलीं बागी. त्या देखून मोगाळ भावनांनी भयणीनो आज आमचे मागणे आमी सुरू करता आसतना आमचें तें एक संगत आसूंक जाय. ती जावन आसा प्रामाणीकपण. हॉनेस्टी. म्हज्या मागण्यांत ती हॉनेस्टी आसा गी. म्हज्या जिवितांत प्रामाणीकपण आसा गी म्हणलें सवाल आज आमकांच विचारता आसतना जेजू समकार सरपडया आनी म्हणया सोम्या तुजे पांयां हांव सरपडटा आसतना तुज्या पांयां तळी हांव आसता आसतना तुजे थावन हर एक करूंक साध्य. येदोळ म्हणसर म्हज्या जिवितांत कितेंय हांवें काळोखान बसचे सन्निवेश कोणशान बसचे सन्निवेश आयल्यार आज हांव भायर आयलां धैर्यान हांव भायर आयल्यां. आज म्हाका तूं तुजी शती दितलोय तूं तुजी धैर्य दितलोय आनी म्हाका म्हज्या जिवितांत प्रामाणीकपण शिकयतलोय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हें प्रामाणीकपण आमचें करून घेवया मोगाळ भावनांनी भयणीनो. त्या देखून जेजू सांगता एवरीवन हू ड्रिंक्स दीस वॉटर विल बी थर्स्टी अगेन बट हुएवर ड्रिंक्स द वॉटर आय शॅल गिव नेवर थर्स्ट. हांवें दिवचें सासणीक उदक पियेता तो केदींच ताणें सोना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून मोगाळ भावनांनी भयणीनो आमच्या जिवितांत मागण्याच्या जिवितांत प्रामाणीकपण आसूंक जाय. सामार्याची स्त्री बरी आमी जेजूची येता आसतना जायते कळवळ मतींत असमाधान दवरून येवचें नाका. जेजू समकार येता आसतना जेजू आनी हांव म्हजें आनी जेजूचें जिवीत कशें आसा तें प्रामाणीकपणी आसा म्हणलें बघप म्हजें आनी तुमचें जावं दी. आनी असले एका जिविता द्वारे आमी मुखार सरया. नॉट वीथ डाउट्स नॉट वीथ स्ट्रगल्स ऑलवेज वीथ ईज to say that God loves me. मोगाळ भावनांनी भयणीनो दुसऱ्यान प्रेयर मागणे रेस्पॉन्स एज अ रेस्पॉन्स टू गॉड्स वर्ड. मागणे आमकां जेजूच्या वा देवाच्या उतरांक रेस्पॉन्ड दिवंक करता. पयल्या सुवातेर मागणे आमकां सामारीची स्त्री बरी जेजू लागीं वचूंक आपण दिता तर दुसऱ्यान जेजूच्या उतरांक बरें रेस्पॉन्स दिवंक आमकां एक आमचें तें बरेपणाचें एक बघप सृश्टी करता. देवाचें उतार म्हणटा आज आमी वाचलेल्या ह्या सन्निवेशांत जीजस सेड टू हर. जेजून तिका म्हळें कितें म्हळें यू आर रायट इन सेयींग. तिणें कितें सत सांगलें तिणें कितें सत सांगलें ते तो पार्ट हांवें वाचूं ना. सामारीच्या स्त्रियेन जेजू लागीं कितें सत सांगलें म्हाका घोव ना. केदळा जेजून तिका तुज्या घोवाक आपण हाड म्हणून सांगल्या त्या वेळार तिणें सत सांगलें कित्याक हांव एक ह्या समाजेंत उरल्या सगळ्या दादल्यांक कितें करची खुशी करची एक व्यक्ती जावन आसा. म्हज्या जिवितांत काजार म्हणलें जावंक ना. आय हॅव नो हजबंड. म्हजो पती ना. जेजू म्हणटा सत सांगलें तुवें. मोगाळ भावनांनी भयणीनो जेजू आमकां आपयता आसतना जेजू मागणें इनिशिएट करता आसतना म्हज्या काळजांत हांवें सत उलोवंक तो आमकां आपण दिता. देवाचें उतार म्हाका सत उलोवंक शिकयता. गॉड्स वर्ड्स
ask us to respond in truth. त्या देखून आज आमी सारकी जबाब दिवंक जाय. समाजाच्या स्त्रिये बरी धैर्य घेवंक जाय आनी सारकी जबाब दिवंक जाय. द चोजन म्हणल्या मुवींत थंयसर जेजू तिच्या 5 जाणांचे 5 जण दादल्यांची नांवां ती कोणा सांगत आसली. त्या दादल्यांची नांवां एकल्याची नांवां काडटा आसतना ही समारीची स्त्री गळगळोन रडटा आनी म्हणटा जिजस जिजस ती म्हणना थंयसर. तेदो म्हणसर ताका ताजी तिका वळख जावन नातले. वाय आर यू डुईंग दीस टू मी? तूं कित्या खातीर म्हाका अशें करताय? म्हणजे सगळें सत तूं जाणा जालोय. तूं कोण म्हणलें सवाल तिच्या मतीन थंयसर आसलें. आनी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सत उलयना तर मागण्यांत म्हणजे सताची सारकी जाप दिना जाल्यार तो कुटसायल्लो जेजू, तो साक्रामेंतांत आसलो जेजू जाणा आसा. ताजे तावन आमी पयस सरोंक जायना. ताजे सतत तावन आमी पयस सरोंक जायना. ताजे सतत थंयसर आमकां आमच्या जिविताची सूक्त नितीची आनी सताची वाट. मोगाळ भावना न्ही भयणीनो, आमी एक उल्लेख केलो. थंयसर त्या बांयच्या कांठा लागीं ग्रीनरी आसलें, बरें तण आसलें. हें तण आतां आमच्या जिवितांत थंयसर जेजूचें जिवीत आमच्या जिवितांत घालून थंयसर आमचें जिवीत परिवर्तन जावचें तसलें एक बोगाप आमचें जावन आसा. आमचें कर आमी घेवया. खुर्सावळी थंयसर जेजून वारयल्या रक्तांत आमचें जिवीत नवी सृश्टी घेता. आमच्या जिवितांत नवें बोगाप येता. ते देखून वेन आय रेस्पॉन्ड टू गॉड, वेन आय स्पीक ट्रूथ, केदळ सत हांव सांगता, थंयसर जेजू म्हाका सांगून दी तुवें सारकी जाप दिल्याय. तुवें कितें दिल्याय? तुवें सारकी जाप दिल्याय. मोगाळ भावना न्ही भयणीनो, हो सन्निवेश खंय घडटा? खंय घडटा? पवित्र कुमसाराच्या साक्रामेंतांत. थंय हांव जेजूच्या मुळा वचून, ताच्या कुर्सा मुळा वचून दिमेर पडटा आनी म्हणटा, सोम्या म्हजी पातकां बक्षी. हांवें येदो मुसरी केल्ल्या जिविताची सर पातकांची दूख हांव धरता. आनी मोगाळ भावना न्ही भयणीनो, जे केन्ना याजक थंय एब्सोल्युशन म्हणलें मागणें थंयसर तुमकां म्हणटा आनी तो आखरेक एक उतार सांगता, तुजी सर पातकां बक्षिल्यांत वच, समाधानान तूं वच. मोगाळ भावना न्ही भयणीनो, हांवें आनी तुमी थंयसर कुमसाराक वेगळें ह्याच कारणा खातीर ही 2 उतरां आयकूंक तुजी पातकां बक्षिल्ल्यान समाधानान तूं वच. ताजे की पयलें हांवें देवाक कितें दिवंक जाय? सारकी जबाब दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज हांव सारकी जबाब दिवंक सोमेसरशी येता. ते देखून परत आमी उबे रावया आनी म्हणया, आपोड जेजू म्हाका आपोड. कित्याक कुमसाराच्या साक्रामेंतांत जें कितें जाता म्हज्या जिविताची बदलावान, थंयसर बांयच्या कांठार समारीचे स्त्रियेची थंयसर तिणें केल्ल्या त्या एका तिणें दिल्ल्या त्या बऱ्या जापे वरवीं, सारक्या जापे वरवीं तिजें मुखलें जिवीत बदलालें. आनी जर तर कुमसाराच्या साक्रामेंतांत हांव तिस सारकी जाप दितां, म्हजें सांगात आसता तो जेजू म्हाका आपडटा म्हणलें बगाप केदळा हांव बगतां तेदळा हांव गूण जातलो. आमी सगळीं गूण जातले म्हणलें चिंताप आमचें घर घेवन आपोड जेजू म्हाका आपोड म्हणलें कंतार आमी गावया. 5:18 Maka abu amolik jaretan maka tu telai kun ke
मोजी तू निभा आवडचीस म्हाका आप आमोळ्या रक्तान म्हाका तूं तेराय करचीस म्हाका कुंठ सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निभा पक्की स्त्रीयेन तुका बावडताना पडले कष्टाल्याक तुवें बरें केलें पक्की स्त्रीयेन तुका बावडताना पडले कष्टाल्याक तुवें बरें केलें बावडतान हांव तुका सौम्या आसा पडटा पायांक पडा तुज्या सरपडटा बावडतान हांव तुका सौम्या आसा पडटा पायांक पडा तुज्या सरपडटा सौम्या जेसू आळ्याक म्हज्या आनी दुनिया जेसू मागण्या मानतो रे कुर्पेचीस चिणेन म्हज्या सुमिया सदां सुवाळो कुर्पेचीस चिणेन म्हज्या सुमिया सदां सुवाळो करचीस म्हाका आप आमोळ्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय कोण करचीस म्हाका कुंठ सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निभा सर्व संसारास धनी तूं सावणासाय सर्गीन तांव दाटतो आमचेर देली पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालते पोणी भेसावाणी बरमोची जिणी सर्ग संसारास धनी तूं सावणासाय सर्गीन तांव दाटतो आमचेर देणी तान तुका पोणी बेसावाणी भरमोची जिणी सोमिया जेसू ताळ्या म्हज्या आंदी दुनिया जेसू मागण्या गुमान तुंदी कुर्पेचीस चिणेन म्हज्या सुमिया सदां सुवाळो कुर्पेचीस कुडीन म्हज्या सुमिया सदां सुवाळो आपणचीस म्हाका आप आमोळ्या रक्तान म्हाका तूं तेला कोण करचीस म्हाका कुंठ सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निभा सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निभा हालेलुया 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 आवडीव आपड सुम्या आपड आनी खूण कर सुम्या हालेलुया हालेलुया खूण करची सापडची त्या स्पर्श
तुझ्या दैविक स्पर्श त्या मोगान आमकां तूं पडकून कर. हालेलुया 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 हालेलुया. बसूया मग भावना बहीण. तिसरें आनी अकरेचें, a prayerful life leads to a mission. समारेची स्त्रियेचें तें बदलावणेचें जिवीत मिसावा कारण जालें. म्हजें आनी तुजें, म्हजें आनी तुमचें जिवीत तें मिसावाक कारण जाता. जे केन्ना हांव म्हजी पातकां वळखून देवाच्या उतरांक पाळो दिवन जेजूच्या उतरांक रेस्पॉन्स करूंक मागण्याद्वारे म्हजो मोग व्यक्त करूंक मागण्याद्वारे म्हजो संबंध तीर करूंक दृढ करूंक हांव मुखार सरतां, तेन्ना म्हाका आनी तुमकां जेजू एक मिसांव प्राप्त करता. स्वताचें नितीचें जिवीत दिल्लें तें आमी हेरांक समजूंक प्रयत्न करूंक जाय. हेरां थंय ताजी सुवार्ता परगट करूंक मुखार सरूंक जाय. ताजो तो पडजळचो प्रकाश हेरांक आमी दिवंक मुखार सरूंक जाय. आज मिसांव आनी हे मिसांव करच्या संदर्भ आमकां जायते मेळ्ळ्यार आमी ते गळसून घेवचे उणेंच जाल्यात. ते देखून आज समारीचे स्त्रियेन तिणें तिच्या जिवितांत सुरू केलें तें धाकटुलें मिसांव कशें तें पोंताक पावता आनी थंयसर ती कितें बदलावन करूंक थंयसर शकता म्हणलें चिंताप आमी आमच्या मोतीन घालता आसतना आमकांय मेळिल्लीं ल्हान मिसांवां ती आमी खंयच्या रितीन ती संपूर्णतेक हाडयेत म्हणलें चिंताप आमी आज आमचे करून घेवया. मोगाळ भावनान बेनिनो. थंयसर समारीची स्त्री जेजूक वळखून घेतिल्ल्या उपरांत जेजून सांगलेली उतरां ती तिच्या काळजांत खंचयता आनी म्हणटा, सुम्या स्पिरितान आनी सतान देवाक आराधन करूंक साध्य गी. कित्याक तुमीच म्हणटात देवाक आराधन करचो जागो खंयचो? जो देवानी सांगलो देवाळांत मात्र, सिनागोगांनी मात्र. आनी आतां तूं सांगताय स्पिरितान आनी सतान. सुम्या कोणाक आमी आयकुचें? सुम्यान सांगलेली उतरां ती समजता आनी कोण ही उतरां तिका सांगता म्हणलें ती समजता आनी म्हणटा तुमचो सुम्या मेस्सिया. आनी म्हणटा हांव तयार आसा सुम्या स्पिरितान आनी सतान देवाक वाकणूंक हांव तयार आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तिच्या त्या तयारेचो संकेत असो आसलो गे आपणाच्या जिवितांत येदोळ म्हणसर चिंतलें भोगल्लें सक्कड बोर नाडल्लें तो थंयसर बोर नाडलो तो मातयेचो कळसो ती जेजू मुखार म्हणटा हांव येदोळ म्हणसर म्हज्या जिवितांत भोगल्लें सक्कड ह्या कळशान बोर नाडलां सुम्या आनी आतां तुज्या मुखार तो कळसो हांव धरणीर फुटयतां. आनी पाटी ती कशी गेली? उदा व्हरून गेली गी. समारीची स्त्री आपणाचे ताणे उदा पिवंक हांगासर आयिल्ली पाटी येता आसतना ती थंयसर कळसो घेवन वचोंक ना. खाली येताने संतोशान देवाक वाखणीत ताची स्तुती करीत ती पाटी गेली. देवाचे उतार आमकां सांगिना तरी आमी आज समजून घेत जाय. मोगाळ भावनांनी भयणीनो, आमचें जिवीत इतलेंच जे केन्ना मागण्याचें जिवीत आमी आमचें करून घेता, मागण्याक आमी खाण दिता, मागण्याक आमच्या जिवितांत ताजो प्रतिफळ आमी देखता. आमचें जिवीत संतोशान उडकान आमचें तसलें जिवीत जावन आसा. तर आमी मागणें म्हजें पावलांक जेजू म्हणलें सवाल इसारी जाय म्हणून ना. समारीची स्त्री थंयसर म्हजें मागणें जेजू तुका पावलें येवन पाटी घेवन विचारूंक ना. ती समजाली म्हजे जेजू न्हू म्हजें मागणें आयकलां. त्या देखून म्हाका असलो संतोश असलो अनुभव म्हाका भोगून आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हो जावन आसा वेळ
ह्या बांयच्या काट्यार लागीं आसच्या त्या जेजूक मेळचो वेळ. हो जेजू तुमकां आज आपडलेलो जेजू. हो जेजू तूं म्हजे सशी ये म्हणून आपोवणे दिल्लो जेजू. हो जेजू तुमी बोरनाडले कोळशे पळयल्लो जेजू. आनी ह्या जेजून आज तुमकां दिल्ली ताकीद इतलीच. तुवें बोरनाडले ते कोळशे बेजारायचे, आकांताचे, कश्टांचे कोळशे तूं हांगासर वेदीचेर फुटय आनी वसो संतोशान तूं वस, उडकानावान तूं वस. कित्याक तूं बरो जालाय, तूं बरी जाल्याय, तुजें जिवीत बरें जालां, तुजें जिवीत मागण्याचें जालां. तुज्या मागण्याक हांवें कान दिल्यात, तुज्या मागण्याक हांवें आयकलां. मुगाळ बोवनानी वेणीनो आमचो संतोश कसो जायचो, आमचो संतोश कसो जायचो. उबे रावया आनी गावया गीत संतोष कोते थोडी लायन संतोष कोते. कित्याक सोम्या थंय आमी संतोष पावोंक आसा. आखरेच्या घडयेक म्हजें आनी तुमचें जिवीत हांगासर बरें जाता आसतना जेजूक आराधनांत आमी ताजो मागण्यांत आमचो वेळ करशीत आसतना ताजो आराधन करचे संदर्भी आमी आमकां सांगया स्वामी आमी संतोष पावल्या. कित्याक आमी तुजे सशी येता आसतना गूण जावन आमची मतीची बेजाराय पयस करन हांगासर आयल्या. आमचे मागणे तूं आयकल्याक तुका आमी अर्गां दिता. असले एक कंतार आमी गायता आसतना आमी आमकांच मागण्याची मनशां म्हणून देवा मुखार समर्पण दिवया. ಸಂತೋಷ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷ ಕೇಳುತ್ತೆ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ, ಆದರೆ ಅಲೆದೆ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ, ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ. ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತೆ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆ. ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೆ. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವರು. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವರು. ನಾನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನೊಂದು ಹಾಡುವೆ, ನಾನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನೊಂದು ಹಾಡುವೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ. ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆ. ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತೆ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೆ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೆ,
ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯೇಸುವೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ. ರಕ್ಷಕ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ, ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. हांगासर येत असताना मातयेचे कळशे भोव जडायाचे आसले वय की न्ही. आतां हळू जाले गे. आणकी थोड्यांची स्मायल सुटोंक ना. संतोश उकता म्हणून संतोष दिसो ना. आतां म्हणी आमचे काळजाचे दिवे आमी पेटया. मागण्या आमच्या जिवितांत मागण्याक पयलो स्थान मान आमी दिवया. आनी जेजूक खेदाळाय आमच्या मागण्यांत ताजे सकट आमी मागलेलें तो आमकां दिता म्हणलें बरोवस आमी दवरया. आनी आमच्याच जिविताचे कळशे सताच्या आनी स्पिरिताच्या त्या जिवितांत बरोवंक आमी तयार जावया, आयते जावया. आनी तोच जेजू वयर आशिल्लो आतां सकलाय येता. खंय आसा? वयर आसा, सकलाय येता. आराधना आमकां मेळटा. ताका आमी आपडया. ताजी गूण करची सकत आमची करून घेवया. आनी आमी ताजे सरशी सुखान संतोसान वेळ करसूंक तयार जावया. आराधनाक तयार आहे. आमी गोंयां गीत पाणसंको 16:16. नमो नमो जेसू क्रिस्ता, उंड्यारो पार्ली पोणासच्या. नमो नमो सुडबोंडारा, सक्रामेतांतां कारकच्या. नमो नमो जेसू क्रिस्ता, उंड्यारो पार्ली पोणासच्या. नमो नमो सुडबोंडारा, Jesu Krista, undiaru paripunascha. Namo namo surbundaya, sakramentam karakcha. Segi sotiutum amkamelo laurai. Segi
예수 그리스도 우냐로 빨리 보냈자 너무 술본사라 사크라멘탈 담가락자 너무 예수 그리스도 जेसू ह्या संवसाराक येवन आमच्या मदें मनीस जावन आमच्या मनशा सैमाचे खेळ समजल्ल्या आमच्या मोगाळ जेसू हर एक अस्कतकाय हर एक काळजांत अस्कतकांत हर एक ताळण्यांत जैतवन जाल्ल्या आमच्या मोगाळ जेसू आमच्या ताळण्यांत आमी सुडका जोडूंक साध्य आसा आमी बरी विंसून करूंक साध्य आसा म्हूण दाखोवन दिल्ल्या आमच्या मोगाळ जेसू आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका प्रणिपात करता आमी तुका आराधन करता सोम्यान जेसू तुमचो एकलो आमचो आसरो तुमचो एकलो आमचो वरवसो सोम्या सगळे रचना तुका तुज्या मुखार सर पडटात सर जिवी तुका प्रणाम करतात कित्याक
तुझं एकलोस देव, तुझं एकलोस राय, तू एकलोस सोमी. आमची सगळी कूड तू जावन आसाय जेजू. आमचे सगळें जिवीत तू जावन आसाय जेजू. आमचे सगळें कुटुंब तुझं सोम्या. आणि तुझं एकलोस आमचो देव, आमचो राय. आणि तुझ्या शिवाय आमच्या जिवितांत कोणूच ना सोम्या. आमी तुका अर्घां दिता, स्तुती करता. कित्याक तुझ्या हर एका उतरांनी तुवें आमकां बुजवण दिल्याय सोम्या. आमच्या जिवितांत कश्टान वरां निरासपण बघताना तुवें म्हणलें ते उतरां तुमी कळवळचे न्ही, म्हजेर विश्वास दवरात. खंडीत जावनी तुमचे सर्व कळवळे, सर्व कश्ट परिहार जातात. तितले मात न्ही सोम्या जेजू. आमी एकसुरे आसतना, बेजारान कंतीन आसतना सदांच तुजेर भरवसो दवरून तुवें आमकां आपोवणें दिलाय जेजू. केदळा एकलो या दोग जाण सांगाता मेळटात आणि म्हजे सांगाता ते मागणें करता तांचे सांगाता हांव आसा म्हूण तुवें म्हळाय जेजू. मोगाळा जेजू, आमी कश्टातना, निराशाय भोगतना, वारें वादळ आमच्या जिवितांत उपजातना तुवें म्हळाय कश्टांतल्यानो म्हजे लागीं येया. वजन वयतल्यानो म्हजे लागीं येया. आणि तुमचे कष्ट, तुमचे वजन म्हज्या खांद्यार घेया आणि तुम्ही सावकासाय बरा. मोगाळा जेजू, इतल्या अपुरबायची बुजवण तुवें आमकां दिलाय. आमच्या कश्टां कांतान तुवें आमकां सांबाळलाय, राखून व्हेलाय. आज तुका आमी अर्घां दिता. आज तुजी आमी स्तुती करता. मागण्या मुखांतर आमकां तुजे सांगात व्हरतो संबंध दवरून तुवें आपोवणें दिलाय जेजू. तू आमचे बरी एक सादारण मनीस जावन आमच्या सांगाता तू रावलोय. आमच्या सांगातातून जियेलोय. आमच्या सांगाता तुवें कश्ट भोगले सोम्या. आमकां सर्वांक तुवें सावकासाय दिली. तू देवाचो पूत जाल्यार तुज्या आगोनीत खाकुलतेवर ह्या संवसाराक तूं आयलोय. आम्हा हर एकल्यांक तुवें खाकुलत बसयली सोम्या. आम्हा हर एकल्यांचे कश्ट तुवें वावयले सोम्या. मोगाळा सोम्या, तुका पळोवंक, तुका अनुभव करूंक आमच्या जिवितांत आमी एकसुरे बघताना तुजे ती मोगाची ऊब आमकां बघूंक आमकां खुशी जाता सोम्या. तुका आमी अर्घां दिता. भावन आनी भयणीनो, आमच्या मुखार आसतो जेजू. आम्हा हर एकल्यांचो बाप, आम्हा हर एकल्यांचो इश्तो, आम्हा हर एकल्यांची जानवाय समजून, आम्हा हर एकल्यांचे कश्ट समजून आमकां हर एकल्यांक तो आमच्या कश्टांक परिहार दिता. सुरसूर नाकात, बेजारायण भर नाकात, कळवळ नाकात, रड नाकात. हांव आसा म्हज्या सांगाता संतोष भावा म्हणटा. तर त्या जेजूक आमी प्रणाम करया. सांगाता आमी गावया, ये देवा बापा तू सर्गींच्या. देवा बापा तू सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आराधन वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तू सगळ्यांच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधना वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आराधना वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. हे पवित्र तो सगळ्यांच्या सर पडून तुका
जीवने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 वरदान तुका समय उपलब्ध कर जीत का समय पाप वेतज्ञान का नमान का स्तुति का वंदन वैभव तुझसे समय जीत का समय हालेलुया 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 Organ tuka Jesu. Ergan tuka Jesu Oglap tuka Jesu. Oglap tuka Jesu Aradan tuka Jesu. Aradan tuka Jesu Stuti tuka Jesu. स्तुति तुका Jesu Yeswe stotra. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ Yeswe aradane. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ Yeswe vandane. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ Yeswe namana. ಯೇಸುವೆ ನಮನ Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Paul and Benino. Ama hareklankatir kast boglolo. Ama hareklanche sursure samsallo. Ama hareklanche pida shida anbo kello Jesu आमच्या मुखार आसा. थोडो वेळ मौन रावून आमकां जेजू मदें आसच्या त्या मागण्याच्या संबंधा मुखांतर थोडो वेळ ताका आमी पळोवया. मुड्यारो पार्थो आसा. तर सगळी कूड कुर्सारून कळोन आसा. मोगाचे न्हू आमचे खातीर ताणें कस सोंसले जावन आसात. सादारण मनशां खातीर ताणें कुर्साचें मरण भोगलें जावन आसा. आपल्या जिवितांत कश्ट येता न्हय तो आम्हा हर एकल्या खातीर तो सुरसुरे भोगता. जेजूक जरबांद मारतना जावं पुरो जेजू खुरी सोन कालवरी दोंगरार चडटाना जावं पुरो जेजू आपूण कश्ट जाता आपणाच्या आंगार रगत वाळटा म्हूण तो पळयना बगार तो थंय आसल्या स्त्रिया म्हणटा रडा नाकात म्हजे खातीर बगार रडा तुमच्या कुटुंबा खातीर. भाव आनी भयणीनो उत्तम अनुभव जेजून आमकां दिला. तो ह्या संवसार आयलो आपणा खातीर न्ही बगार आमा हर एकल्या खातीर म्हणलें ताणें समजायलां. आस्ते आस्ते जेजू कडेन सर्व आमची मागणी दवरया आमचें उणेपण दवरया. कुर्सायल्या जेजूक आमचे परत कश्ट ताका आमी समजोवया. जेजू आमकां केदींच सांडून घालचो ना. कोण ताचे लागीं आयिल्लो एक सादारण व्यक्ती जावं बरो ग्रेस्त मनीस जावं बरो हर एक जेजून रित्या हातांनी पाटीन धाडून बगार आशिर्वादांनी बेसांवांनी पाटीन धाडिल्लें आसा. भाव आनी भयणीनो आमचे जेजूचेर फातेनी दवरया. 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टांची ती स्त्री आपूण जेजूचो घाल्लो तो दोगलो आपडल्यार तसो दोगल्याचो कुडको आपडल्यार आपूण गुण जाता म्हणलो तो भावार्थ बरोबर जे तें आसलो. त्या लोकांच्या मध्ये स्त्री मध्ये रिगता आनी जेजूचो आंगार घाल्लो तो दोगलो आपडता आनी जेजू थंय आसली सकत त्या स्त्रीये थंय पाशार जाता आनी ती स्त्री गुण जाता. सर्व जावंक साध्य मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या थंय जेजू थंय आमच्या सांगात आमच्या थंय आसलो तो भावार्थ तो बरवसो आज तो बरवसो भावार्थ निर्पळ जावचो नाका. जेजू परत आमचे खातीर आयला आमचे खातीर ह्या
अवतरीर आसा मोगाळचे न्हू उक्त्या मनान जर आमच्या आठविट्या ताच्या समोर आमी दवरया कष्टाने पिडेनी आमच्या त्या लाखांतांनी बरोल्ले कळशे ताच्या मुखार आमी ओमथे घालया संतोषाचे कळशे आमी घरा पाठी व्हरया दूख ताच्या मुखार आमी उसारया जेजू उडास दवरया मोगाचे न्हू आमचे बरेच देवा मनीस जाल्यार आमचे प्रकारच तो कश्ट आलो आमीच ताका कुर्सार मारलो आमच्या मदें जियोंक आयिल्लो तो आमीच ताका दग दिलो कश्टिलो आज जर आमी कश्ट भोगता तर आमच्या समून शेताव न्हू आज जर आमी कश्ट भोगता तर पिडेशिरून वळता तर आमीच गेल्ल्या सुखी वरवीं जाल्यार जेजू म्हणटा पुता तुवें म्हजे लागीं ये तुजे कश्ट हांव जाणा तुजे निराशपण हांव जाणा म्हाका तुजी बिरमत आसा म्हजे लागीं तुजे कश्ट उसार भावन आनी भयणीनो बरवसो सांगचो नाका आमच्या मुखार जेजू आसा उण्या रुपार तो आमच्या मुखार आसा दोन्ही हात त्या कुर्सार विस्तरून ताचे भितर आमच्या मुखार आसा त्या उंड्यार आमच्या खातीर ताणें काळजांत रगात वरयला मोगाचे न्हू आज जर तर आमी पातकां विणे आसा तर ताच्या रक्तान आमी अभिषेक्त जाल्या भावन आनी भयणीनो ताणें कडवळ आमचे खातीर उक्तें केल्लें पुता तुवें ह्या संवसारांत तूं कश्ट जाताय निराशपण भोगताय तुज्या भावा भयणी तावन तूं वळवळे भोगताय म्हज्या कडवळा भितर रीग सुशेग तूं भोगू समाधान तूं आपणाय तर मोगाचे न्हू बरवशान उतरेगान जेजूक आमी पळोवंक मुखार सरया ताचेर आसलो बरवसो सांगचो नाका आमकां आसा तो बरवसो जेजू एकलोच तोच आमकां गुण करूंक शकता तोच आमचे कश्ट परिहार करूंक शकता तोच आमचे ते आयली सर्व वारें वादळ निवारूंक शकता तर त्या जेजूक आमीच पळया मोगाचे न्हू तें गीत गाता आसतना प्रत्येक जावन आमचे सर्व कश्ट ताच्या मुखार आमी दवरया भुरगीं जावं पुरो वडिलां जावं पुरो आपणाक आसले हर एक कश्ट ताच्या मुखार उसारया जे कितें आमी उसारता जेजू आयकता आनी जेजू ताका जाय जाल्लो परिहार दिता जे आमी मोतीन दवरता आनी आमी खर घाता तर आमकां सावकून आमी भोगता आमीच पिडेन कश्टाता जेजू उसारूंक आमकां अवकाश दिला मोगाचे न्हू थोन आमी उक्तें करया सर आमचे कश्ट मुखार आमी दवरया हें गीत गाता आसतना आमचे हर एक निराशपण आमचें अवगूण जेजूक आमी समर्पण दिवया Jesu moso rukarim ascha anandaso sargadaichi ha baldevaso tacha sritantu netarke Chengoya moji asha varnum taroka har ek disa he mojengaya moji asha varnum
मोजी आशा म्हणून तारोका हर एक दिसा हे मोजी आशा जेजून आमकां अभिषेक केला जेजून आमकां आमचे पातकांतून काडल्यान ते जेजून आमचे कश्ट ताच्या कुर्साच्या मोरना मुखांतर परिहार केल्या ते आम्हा हर एकल्यांक नवे क्रिस्तांव ताणें केल्या आम्हा हर एकल्यांक ताच्या रक्तान आमकां धुला आज हांव आनी तूं एक क्रिस्तांव जायत जाल्यार खंडीत जावन आमी अभिमान भोगचो भोव गरजेचो कित्याक जेजू आमचे सांगात आसा जेजू ताव न्हू जायना म्हणलें कितेंच ना मोगाचें न्हू ती पातयेनी आमी जर तर हेरां देवांत दवरता जर तर आमी चड संवसारी वस्तूंत चड पातयेता तर ती चड पातयेनी आज जेजूच्या पांयां तळ आमी दवरया जेजूचेर आमी ती पातयेनी दवरया आमकां आसो तो जेजू एकलोच जर तर आमकां गुण करता तर जेजू एकलोच जर तर आमच्या जिवितांत आमची परीक्षा करता तर कस दिता तर अनवरां दिता तर पिडाशिरा दिता तर तो जेजू एकलोच म्हणून आमी बगया आमकां आसो भितर आनी भायर वयर आनी सकयल जेजू एकलोच जेजू विना म्हज्या जिवितांत कितेंच ना जर म्हजो दीस हांवें उजवाडटना दीस हांव आराम करचो जाल्यार जेजूच्या नांवानच दिसा सूर म्हज्या जिवितांत बरें जायत जाल्यार हर एका दिसा म्हणलें तेंची दीस प्रत्येक जावन संतोशान हांवें कळवळेचें जाल्यार खंडीत जावन जेजू तावनच मोगाचें न्हू अखेरेक हांव न्हिदतना जाल्यार अर्गां दिवचे जाल्यार ते जेजूकच भावान आनी भयणीनो जेजू आमकां निराश करिना जावं ल्हान भुरगीं जेजू लागीं येताना शिसांनी तांकां आड आयलें जाल्यार जेजू म्हणटा सोडा ल्हान भुरग्यां म्हजे सरसें कित्याक सर्गींचे रास तांचें जावन आसा आज सबार ल्हान भुरगीं आपल्या आवय बापाय विधेय जावन ती चल्लां ते आपणाक अशी ती जबाबदारी जावन शिकची जावं आवय बापाय विधेय जावन चलची आपल्या जिवितांत ती बऱ्या रितीन पाळली ना ते भुरग्यानो उडा आसतोरेन जेजू ल्हान आसतना मोरयेक आनी जुजेक विधेय जावन तो चल्लो तांकां दुखोवन ताणें कसल्यांच कल्लें म्हणलें ना देवाचो पूत जाल्यार त्या सुताराच्या घरांत तो आसलो एक धाकटुली जिणीन तो जियेल्लो आमची आतांची भुरगीं आमी पळयता भावान आनी भयणीनो ल्हान घरांत आमकां रावोंक लज दिसता आमच्या आवय बापायंक सबारपण दुबळें आसात तर तांकां इस्कालाक आमच्या तांच्या सांगात व्हरूंक ती लज येता ते भावान आनी भयणीनो उडा सुरेन जेजूचो देवाचो पूत तो जाल्यार मोरयेक आनी सुताराच्या पुताक सुतार्याक आपल्या बापय आनी आवय करून घेता तांच्या सांगात तो रावता तांच्या सांगात तो मागता तांच्या सांगात तो देवाळाक वेता असं आमी मागया प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यां खातीर भावान आनी भयणीनो जेजू आमच्या सांगात आसतना आमी कोणाक लज जेवची न्ही कितली ग्रेस्त आसूं दी कितले पयशे आसूं जाल्यार आमकां दिल्लें जिवीत जावन आतां आमच्या आवय बापाय तावन जावं ती दुबळी जावं ती पिणकर वस्तू घालता जाल्यार देवाची थेणी जावन आसा देवाचें प्रतिरूप तांचें थंय आसा जर तर आमी जेजूचो मोग करता म्हूण सांगून जर तर आमच्या आवय बापायक दूर सातावन तर तांकां आमी खेळटावन तर तांकां आमी पयस दवरता तर खंडीत जावन जेजूचो मोग केल्ल्यान कितेंच आमकां मेळना भुरग्यानो आवय बापाय कसलींच ती जावन दी म्हजी आनी तुजी ती आवय बापाय आमकां जल्म दिला आमकां तांणी ल्हान व्हड केला ती व्हड जाताना तांकां विधेय जावचें भोव गरजेचें आमी प्राय घेतना तांचे मोगांत आमी जिवचें भोव गरजेचें आज जेजू लागीं आमी शिकया प्रत्येक जावन जेजू कसो विधेय जावन आपल्या बापायक आनी आवयक विधेय जावन तो चल्लो तितल्या मात कश्टान जाल्यार
कुर्सार तो मोरान पावतना जाल्यार एक दिसांनी देवाक तो विधेय जालो मोगाचो न्हू. तो म्हणटा बापा म्हजी कुशें बघा तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. आज कितलीं जाण आमी भुरगीं तरणाटी न्ही म्हजी खुशी बघा तुजे खुशी प्रकार जावं मम्मी डॅडी म्हणून आमी म्हणटा. कोण दिसावली थोडींच क्रिस्त हांव म्हणूंक भोव सुलाभ जाल्यार निजक्रिस्तांव जावंक न्ही जाय की कश्ट मोगाचें न्हू. देवाचे उतर वचूंक सुलाभ जाल्यार देवाचे उतर आमच्या जिवितांत पाळूंक न्ही जाय की कश्ट. हेरांनी मागणें म्हणटना सांगता बॉब मारूंक सुलाभ जाल्यार आमीच मागणें जावंक न्ही जाय की कश्ट मोगाचें न्हू. आज जेजूतान आमी शिकया जेजू आपलें जिवीत दिसान प्रारंभ करतना हर एक असरें करतना हर एक देवाचे उतार बरकट करतना आपले मिसां वावर करतना हर एक घडये तो एक सुर वचून मागतालो. मागणी आनी देवा कडेन तो संबंध मागण्या मुखान तो दवरतालो मोगाचें न्हू. कश्ट आकांत निरासपण प्रत्येक जावन कुर्साचे मोरान कुर्साचे वळवळे तो बघतानाय देवाचो उडास काडटा तो. भावन आनी भयणीनो आमी मागता आमी क्रिस्तांव म्हळ्यार पावना मागण्याक आमी चड पाठिंबो दिवया. आमकां देवा कडेन दरसो आसूं एक संबंध केवळ मागण्या मुखांत. भावन आनी भयणीनो मागण्या आमी उणें करचें नाका. मागण्याचे मनीस आमी जावया. खंय मागण्या आसा थंय खंडीत जावन समस्या उणें आसतात. खंयचें कुटाम दिसान दीस मागणें करता त्या कुटुंबांत यथेश्ट फळ ते कुटाम दिवंक शकता. त्याच खातीर अक्रिस्तांव जाल्यार महात्मा गांधी जेजू वयर चड मोग आसलो आनी तो म्हणटा जर कुटुंबांत मागणें ना तर जर कुटुंबांत मागण्याक आमी चड पाठिंबो दिना तर तें कुटाम फळांतल्या एका रुखा बरी या फुलांतल्या एका जडा बरी तो म्हणटा. जड आसून फुलां अंतर खंडीत जावन तें काटून खातून बेंडतात. रूख आसून जर फळां अंतर खंडीत जावन तो रूख नाश करून सोडटात. कित्याक तो रूख ह्या संवसारांत जड आहे म्हणून. जर तर आमचें कुटाम मागण्या रहीत जाल्यार ह्या मागण्या विणें जाल्यार खंडीत जावन आमचें कुटाम एक ना एक दीस नाश जातलें. भावन आनी भयणीनो मागण्याक आमी चड पाठिंबो दिवया. जेजू आमचो राय आमकां मागोवंक शिकयल्लो. एक सुरो मागतना शिसांक आपणाय जेजू बरी मागाचें म्हणल्यार आशा जाता आनी जेजू कडेन ते मागोवंक विचारतात आनी जेजू तांकां आमच्या बाबा म्हणल्यार मागणें शिकयता. आनी ते आमच्या बापांत आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कितें सकट आमकां जाय कितें सकट आमची निड्स आसात त्यो ते आमच्या बापा म्हणल्यार मागण्यांत आसात. भावन आनी भयणीनो कितलें सोबीत मागणें जेजून आमकां शिकयलां. खंडीत जावनी जेजूस आमकां मागण्याक देख जावन आसा. इतलो व्हरतो जेजू आज आमकां मेळ्ळा. भावन आनी भयणीनो खंडीत जावन आमचें निरासपण आमी जेजू लागीं विचारतना प्रत्येक जावन जेजूची सोबाय आमी वर्णिया. दुलभ जेजू कितलो मोवाळ उदार तो बिरमतीचो दर्यो तो. हर एकल्यांक ताचे लागीं आयिल्ल्यांक तो एक सुरो साणिना मोगाचें न्हू. दोरत्या दोरत्या मापान तो आशिर्वादांनी भरता. ल्हान भुरग्यांक आपल्या कुडीक तो वेंगता. तो आमकां साणिना मोगाळ भावन आनी भयणीनो. तर आतां प्रत्येक जावन जेजूचें वर्णन आमी आमच्या जिवितांत करया. जेजू आमकां सदांच लागीं जाय. कित्याक तो आमकां हर एकल्यांक तो पाठिंबो दिता आमच्या कश्टांत आमच्या निरासपणांत आमच्या बेजारांत. तो आमकां सांडचोना. तर हें गीत प्रत्येक जावन आमी गाता आसतना जेजूक वर्णन आमी करया. जेजू कडेन आमी उपकार मागया. जेजू तूं इतलो मोवाळ आज आमचे वयर मोवाळ दाखय. इतलो बिरमतीचो दर्यो आज आमचेर बिरमत आमचे कश्ट परिहार कर. आमचे समस्या परिहार कर. आमच्या कुटुंबांत आमी बघचे आटाबिटे पयस कर. समस्या पयस कर. जावं अर्थीक समस्या जावं आमचे कौटुंबीक समस्या हर एक समस्या पयस कर म्हणून आमी मागया प्रत्येक जावन मोगाचें न्हू. मौनपणी उक्त्या मनान मोठा आलोवन प्रत्येक जावन जेजूक एक गीत आमी गावया. दुलभ जेजू मोगाळू तो मोवाळ इश्ट आमचो. ताचे संगीत आमकां सांबाळ
चलता ताचे बागर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो तासो सांगात आमकां दिता तो दैवीक मोगाचो ताचे बागर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो आसो सांगात आमकां दिता तो दैवीक मोगाचो काकुळताची केदी मोती सो दर्यो तो वेची गंग्याक पोटलून प्रसरतांक आनयता बापाक दिता तांकां ओपसून पेशेल्यान नेटयता Pagtita tankang opsun Kur pesyayan nitayta Aplen ragmas tankang Chitayin to isa Bwana nivedino जिसमुळे सकत सकटांक रक्षण करता जो कोण जेजूचेर फात्यांनी दवरता तो सदांच संरक्षीत जावन उरता आमचेर आमी कितलोय बरवसो सांडल्यार जर तर आमी जेजूचेर बरवसो दवरता तर खंडीत जावनी भोवन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी सदांच उणेपण भोगता कित्याक घडयाळ पाड जाल्या उपरांत भितर बरी बॅटरी आसून कितें प्रयोजन जर तर आमकांच आमचेर बरवसो ना जाल्यार जेजूचेर बरवसो दवरून कितें प्रयोजन मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी एक नीज क्रिस्तांव जावन आमी बरवशाची यात्रेक पळयणारी जावन जर तर आमी जेजूचेर बरवसो दवरता तर खंडीत जावनी आमचो बरवसो सुफळ जाता भावन आनी भयणीनो एक दीस एकल्यान गौतम बुद्धाक विचारलें गे तुम्ही येदे व्हडले व्यक्ती जाल्यार कित्याक सकयल बसतात तुम्ही येदे व्हडले व्यक्ती जाल्यार कित्याक सकयल बसतात कित्याक चेरार तुम्ही बसनात ताका गौतम बुद्धान म्हळें गे सकयल बसलो व्यक्ती केदींच पडना सकयल बसलो व्यक्ती कडेच पडना भोवन आनी भयणीनो सरकार आसलो जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो आम्हा हर एकल्या सांगाता तो जियेलो आम्हा हर एकल्याचे कश्ट अवगुण तो अनुभव केल्लो आम्हा हर एकल्यां बरें जियोन आम्हा हर एकल्यां सांगाता बोरसूंक तो आयिल्लो खंडीत जावनी आमच्या सांगाता जियोंक तो संतोष भोगता खंडीत जावनी आमकां तो सांडचो ना मोगाचें न्हू ताचेर फातेंनी दवरया उडास आमी दवरया फातेंनी दवरल्या घरच्यांनी वीक दिल्यार पियेत गे जाल्यार फातेरीनांतल्या मनशांनी अमृत दिल्यार पियोंक जायना गे फातेंनी दवरल्या घरच्यांनी वीक दिल्यार पियेत गे जाल्यार फातेरीनांतल्या मनशांनी अमृत दिल्यार पियोंक नजो या जायना त्या खातीर वीक या अमृत जावन दी फकत आमची पातयेनी भोव घट आसची भोव गरजेची जेजूवेर आमी पातयेनी दवरया मोगाचें न्हू हो थोडो वेळ मावन रावया आमच्या कश्टाच्या मुखार आमी उसारया तो जेजू खरोच आमच्या सांगात आसा इतलें मागण्याचें वातावरण आसतना जेजून म्हणला की एक या दोग जाण म्हणजे सांगाता
मागता ते सांगाता मेळटा ते हांव आसा म्हणून आज जेजू खंडीत जावन इतल्या जाणां मदेगात तो आसा. आज आमचे सर्व कश्टाच्या मुखार आमी दवरया. जावं आमच्या कुटुंबांनी आमी बघचे ते कश्ट, जावं आमच्या भुरग्यांनी पिड्येन वळवळचे, जावं आमच्या कुटुंबांत आशिल्ले अर्थीक समस्ये, जावं आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक आशिल्ली ती अस्कतकाय, जावं युवक युवती जावन शिकून काम नासतना बेकार जावन भोंवची ती परिस्थिती. सोर आमी जेजूक आमी सांगया भावान आनी भयणीनो, सबार आमी आसा, सबार ते सावां घेवन हांगा आयल्या हांव. जेजून सापयला आमकां हर एकल्यांक कश्टांतल्यान वाजन वयतल्यान म्हजे लागीं येया, हांव तुमकां विशेव दिता. आनी उडासोर जेजून म्हळा सतमान तूं, जर तर तूं सतमानताय खंडीत जावन तुका मागल्लें मेळटा. आमी सतमानया. जेजू आमचो बाप, जेजू आमचो देव, जेजू आमचो रक्षक, जेजू आमची पिडा शिडा गूण करता. जेजू म्हज्या पुताची दुवेची पिडा शिडा गूण करता. जेजू म्हज्या पुताक दुवेक शिकोवंक बरी मोद दिता. जेजू म्हज्या पुताक दुवेक बरें काम दिता. जेजू म्हज्या कुटुंबाची, म्हज्या घरची अर्थीक परिस्थिती समा करता. जेजू म्हज्या पतीनेक बरें मोन दिता. आमच्या कुटुंबांत असले कौटुंबीक समस्या जेजू परिहार करता. जर तर आमचे ते पिडेन आमी कश्टांत आहात, तर आमचे ते विकनेस आसा, तर आमची हर एक पिडा आशिल्ल्या जेजू मुखार आमी दवरया. तूं आमकां गूण करता मोगाचें न्हू. कश्टांत आमी जेजूचेर पातयेनी दवरया. पातयेनी दवरतना आमचेर कश्ट परत येतात, खंडीत जावन मोगाचें न्हू. थोडे कश्ट आमकां वीक जाल्यार आमी ते कश्ट सोंसया, कित्याक जेजून दिल्ले ते. जेजू आमची परीक्षा करता. जो प्रवादीची परीक्षा देवान केल्ली, सर्व पवित्रपण पातयेनी त्या जो प्रवाद्याक देवा वयर आसले जाल्यार सैतान ताका थाळटा. ताचें तें आसलें हर एक तो मास वयता जाल्यार जेजू देवाचेर तो पातयेनी सांडिना. देवाक तिरपणी पातयेता. पतीन जावं पुराची इश्ट जावं पुरो, कित्याक तूं देवाक पातयताय, तुजें हांव आहलें सर्व ताणें वगडायलें, त्या खातीर परत कित्याक ताका पातयताय म्हणून सवालां घाल्यार हांवें पातयेवचें. देवाक मात्र ताका रूप म्हाका पळोवंक जाय, ताका रूप म्हाका बगूंक जाय, रूप ताचे बिरमत हांवें म्हज्या जिवितांत बगूंक जाय म्हूण तो देवाचेर अखंड बरवसो पातयेनी दवरता भावान आनी भयणीनो. आनी सर्व कितें ताचें ताणें पयस केलें सर ताका पाटी मेळटा. आज जेजू आनी आमी ताच्या मुखार आसा, खंडीत जावन पातयेनी दवरया. कश्ट येवन दीत, आज मागलें फाल्यां कश्ट येतात येवन दीत, जेजूचेर पातयेनी सांडची नाका. अन्य देवाक लागीं धांवचें नाका. अशरां जाल्ल्या कडेन आज्यापा जावच्या ब्रदरा कडेन धांवचें नाका. जेजूक लागीं आमी मोगाचें न्हू. जेजू आमकां सांडून घालना. आमकां सडन रिजल्ट जायचे जाल्यार जेजू आमची परीक्षा करता. आमकां एक ना एक रितीन आमची बिरमत तो पावता. दिंबेर आमी पडया. सोर आमचे कश्ट परिहार जावन दी म्हणून आमी मागया. जेजूचे आशिर्वाद घेता आसतना प्रत्येक जाण म्हज्या जिविताचे हर एक कश्ट ताका समर्पण दिवया. गीत गाता आसतना जिणेंत हांव कश्ट येतना जेजूचे आशिर्वाद आमी जोन घेवया. तो निराशा आमकां सांडिना मोगाचें न्हू, भरपूर आशिर्वादांनी भरता. आज ताच्या कुडीर इतले गाय आसा, तर ताच्या कुडींत इतलें रगत वाडलां, तर कोणा खातीर? आमचे खातीर, आमच्या बरेपणा खातीर. जेजू एक निमिशक्य सुरसुरे बघाना, कित्याक कितें हांवें वगडायलां तर म्हज्या लोकां खातीर, म्हज्या लोकांच्या बरेपणा खातीर म्हूण तो चिंता. आज हांवें कश्ट भोगचे तर हांवें सुरसुरे भोगते तर चिंती आमी जेजू खातीर. आमी क्रिस्तांव जावन जेजूक आमी साक्ष दिजे. खंडीत जावन आमी कश्ट भोगूंक तयार आसा. खंडीत जावन तो आमकां परिहार दिता म्हणलें बोगाप आमच्या मोतीन आसून दी. अखंड पातयेनी दवरून सोर आमचे कश्ट समर्पण ताका दिवया आनी गीत आमचें करून घेवया आनी तसो आशिर्वाद आमी जोडया.
सौम्या उगडास काढता क्रिस्ताचे हावणी आळता ताळो तास ऐकता कृष्णातेल्यानो येया वसंते माका दिया दितलो विशीव तुमका मोगाच्या गोपा मोच्या कृष्णातेल्यानो येया वसंते माका दिया दितलो विशीव तुमका मोगाच्या गोपा मोच्या जिनी नियळताना दोळ्यांनी मरता दुःख सौम्याका उलो मारता ताच्या उतरांत दिता हांवूच तो बरो गवळी शेळ्यां खातीर जीव दिवचो पाटलाव मोसो तूं करशी सर्गी बंगरा पावतलो हांवूच तो बरो गवळी शेळ्यां खातीर जीव दिवचो पाटलाव मोसो तूं करशी सर्गारसा पावतलो
Semestame ubiramen emisachen pravishkir santos sanullasan Lucas der palisanko salis. Santosan ullasan dinwashi galsan balidan betong bapa pandiran semlia baktin manan kaltya kalsan kutma spirita prema tuji sada santosa gaita utar tuje aikong ashita chinik te parchakur pamakta जीविताच्या वोंड्याक त्रिकता सस्निक जीवित ती म्हण परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरांत संगल्या भक्तीन मानान कालत्या काळजान कुटमा स्पिरिता तुझी सदा संतोषान गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, आज इगर्ज मता सा दुमिंग अजी परब आचरण करता. दुमिंग म्हणल्यार नांवाचो अर्थ हांव देवाचो म्हणलो. ह्या नांवा काल, ह्या नांवाच्या आश्रया काल जियेल्लो हो सांत ताच्या जिवितांत देवाचें उतार परगट करूंक आनी देवाच्या उतराक कितें हाड येता ते सर्व हेरजींक परत देवाच्या उतरा मारी फास साक्ष दिवन जियेल्लो व्यक्ती. आज आमी आमच्या मागण्याचें जिवीत, मागण्याच्या जिविताद्वारे देवा मदलो आनी आमचो मदलो संबंध व्यक्त करूंक हांगा आयल्या आसता. देवाची मजत आमी मागया. सांदुमिंगाक मेळिल्लो तो जेजू क्रिस्त, ताणें आराधन केल्लो तो जेजू क्रिस्त आमच्या वाटेर आमकांय मेळोवन दी. आमकांय ताची आराधन स्तुती करूंक आमकां तो आपोवणें दिवन दी म्हणलें मागणें ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. देवा मदलो आनी आमचो मदलो संबंध सुकोवन पडचे संदर्भ आमी आमच्या जिवितांत गळसून घेतल्या खातीर आमची सूख आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार आणि तुमकां भावयेनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वचनां संपार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरात देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाचें जिवीत फाफो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, Krista काकूत, Krista काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. प्रार्थया.
सर्गींच्या बापा भगवंत दोमिंगान आपले शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिजे सेवे खातीर आपली म्हत्वाची संस्था घडोवन हाडली. तुज्या सताचे ह्या श्रेश्ठ प्रगटणाराचे विणवणेन आमच्या एकाळचणी भावार्थाचे सतत मोग वाडय आनी त्या सतत वाड हेरांक पावोवंक आमकां उर्बेवन कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं हे मागणे आमी करता. आमेन. सांब पावलून तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप. मोगाळ बावा, देवा उजेर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडटी करूंक येवचो आसो त्या जेजू क्रिस्ता उजेर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घालून हांव तुका ताकी दितां. देवाचो शब्द गाजय, सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामान तूं मग्न जा. सर सोंसणिकायेन तांकां बेश्टोवन तिदवून उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मनीस खरें शिकोवणेक उपगूंचो काळ येतलो. तवळ आपणाचे वडण्याक लाबदोन कान कुशी करतल्या शिकोणदाराक आपण्या भोंवतणी ते जमो करतले. साताक आपल्या कान ते बेरे करतले आनी काल्पनीक काणयेक वा पुराणाक ते परततले. पूण तूं चड संगतीन जागृत राव. कश्टा मदें सोंसणिकाय दाखय. सुवार्ता गाजोवंक वावूर. तुजें मण्यारपण चलय. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोराची कृत्यां हांव नियाळटा. सर्वेस्पोराची कृत्यां हांव नियाळटा. सर्वेस्पोराची कृत्यां हांव नियाळटा. ताणें पुर्विल्ल्या काळार केल्ली अद्भुतां वर्णिता. तुझ्या सर्व विचित्रांचो उगडास काढता. तुझी महत् कार्यां मोतीन नियाळता. सर्वेस्पोराची कृत्यां हांव नियाळता. देवा तुज्यो वाटो पोवीत. आमच्या देवा इतलो व्हरतो देव दुसरो कोण आसा. अजापां करता तो देव तूंच. राष्ट्रांमध्ये तुवें तुजी शाती दाखयल्या. सर्वेस्पोराची कृत्यां हांव नियाळटा. तुज्या बावड्यान तुजे परजेक तुवें सोडयली. जाकोबाच्या आनी जुजेच्या भुरग्यांक सुडका दिली. गवळी हिंडांक ओडचे बरी. मोइसे आनी आरोणाचे जतने खाळ तुजे परजेक तुवें वाटवेली. सर्वेस्पोराची कृत्यां हांव नियाळटा. सर्वेस्पोराची कृत्यां हांव नियाळटा. उभी रावया. आमी उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. नीती पासो दोगदोणी मुक्तली कितली बाकी. सर्गींचे रास्तांचे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सवे आसो.
Sansuam परमने Jesus Cristo de Shubuarta. महिमा तुका येसुम्या. हांव खरीदा ख्वाल आनी म्हजो बाप तटामाले म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरून घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिपात येदोळ सुबेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी पांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता ताचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातरन उडयताले आनी तो सुकोवन वेतालो. तसलो सुको फांटो आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शिज म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. देवाची उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्ती मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या हर एकल्यांच्या तोंडार आसचो एक शब्द जावन आसा कनेक्टेड या कनेक्टिविटी. कोंकणीन म्हणचे तर संबंध या एकवट. जावं आमच्या घरांत ल्हान भुरगें तावन मालगड्या म्हणसर आमी हो शब्द आयकता या उसारता आनी हो शब्द आम्हा हर एकल्यांक या आधुनीक काळार सदांचो जावन पावला. कनेक्टेड वा कनेक्टिविटी. कित्याक म्हळ्यार धाकटें भुरगें सयती मोबायल घेवन आपल्या वडिलां लागीं येवन म्हणटा म्हाका हॉटस्पॉट कनेक्ट करून दी, म्हाका थोडी सिरियल या कालें फनी गेम्स पळोवंक जाय. ह्या मालगडी आवय बापूय ह्या वडिलां म्हणटात म्हाका इंटरनेट कनेक्ट करून दी, म्हाका शर्मा ह्या आराधना आयकूंक जाय. मोगाचें उडास आमी दवरया. आमच्या हर एकल्यांचें अस्तित्व दुसऱ्या मनशा थंय एकवटूंक या कनेक्टेड जावंक आसलें जावंक आसा. कित्याक एका मनशाक एका शेजाऱ्याची गरज आसा आनी एका शेजाऱ्याक आनी एका शेजाऱ्याची गरज आसा. एका राज्याक आनी एका राज्याची गरज आसा आनी अशें एका राष्ट्राक आनी एका राष्ट्राची गरज आसा. आनी अशें आसतना खंयचोय मनीस जावं हांव या जावन तुमी सांगूंक जायना की हांव म्हज्यातल्याक जिवंक शकता. आनी जेन्ना एकलो मनीस आपल्या चिंतपान आसा तर तो जाय की अशें चिंता तर हांव म्हजेतल्याक जियेता म्हजेतल्याक रावता म्हाका कोणी नाका म्हणल्यार चिंताप एकलो मनीस आठ येता तर खंडीसान उड्यास दवरया तो ह्या संवसारार मेला म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकलीं एकामेका थंय वंदोन जिवचेंच जिवीत जेजून आमकां फोव केल्लें जावन आसा. उडास दवरया देवान सगळो संवसार रचलो आनी उपरांत आखरे एक मनशांक रचलें. कित्याक हर एक संवसारांतली वस्तू एकामेका वंदोन रावचे. मनशां थंय जावन दी वस्तू थंय जावन दी वस्तू मनशां थंय मनीस वस्तू थंय वंदोन रावचे म्हणली आशा देवाची जावन आसली. आनी देवान रचतना केवळ दादल्या मात रचूना. कित्याक एक सुरो तो बघता एक सुरपण बघता आनी एक सुरो तो रावता म्हणल्या खातीर ताणें स्त्री एक रचलें जावन आसा. त्या खातीर सृश्टेच्या सुरवेर तावन मोगाचें मनीस एकवटान जिवंक आशेता आनी देवी हें साशेता. त्या खातीर मनशाक आनी एका मनशा थंय कनेक्शन या कनेक्टिविटी भोव गरजेची जावन आसा. भावन आनी भयणीनो, केदाळा आमी आमचे इतल्याक जिवंक शकता तेदळ आमच्या जिवितांत कसलोसो शेवट आसना. तितले मात न्ही आमी केदाळ आमचे इतल्याक जिवंक शकता. आमकां कोणी नाका म्हणलें बोगाक बगता खंडीत जावन आमी आमची मोत पिसांतूर करून पावता. त्या खातीर हर एका मनशाक जावं पुरो साबारपटी एक सुरो जियेतना तो एकच TV पळयता या कितेंच मोबायल पळयता. कित्याक एक सुरो कोणाय की रावंक साथ दिना. जर तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो वचीत पुताची ओपार आमी आयकली तर आमकां सारकें कळीत जाता. कित्याक म्हळ्यार
ह्या अशीच पदाच्या ओपारेंत धाकटुलो पूत पापाय कडेन येवन म्हणटा तुज्या आस्तींतलो अर्द वांटो म्हाका दी आनी अर्द वांटो फोर्सान तो व्हरता आनी मजा करता. आमच्या हर एका कुटुंबांत बापायन पुताक या धुवेक वांटो दिवन आमी पळयला आनी वांटो काडून घेवन सबार पोटी मोगान बापाय आनी पूत बापय या आवय वांटो हस्तांतर करतात. कसलेंच तक्रार आसना फोर्स आसना आनी ती पूत आनी मोगान जी येतात. जर तर वेचीत पूत आनी मोगान वांटो विसरलो तर ह्या हक्कान या जबरदस्तीन तांणी विसरले वरवीं वचीत पूत पयलें थोडो वेळ बापायचो वांटो एन्जॉय करता आनी उपरांत कितें बघता ताका कितें करता तो दुसऱ्या मनशाचें या दुसऱ्या मनशाचें खाण कितें तो सांगता कित्याक अत्रेशन जालें कित्याक तांचें तें कनेक्शन नासलें बापाय आनी पुता मदें कनेक्शन आसल्यार पुतान फोर्सान तो जागो काडून गेलो आनी ताचे परिणाम जावन खंडीचो आनी पूत आपल्या जिवितांत संतोश पावोवंक शकलो ना. मुखार भावन आनी भयणीनो केदळा आमी आमच्या दिसपरते जिवितांत एकसुरो रावता या म्हाका मम्मी नाका डॅडी नाका त्या चेड्या खातीर म्हज्या मम्मीक आनी डॅडीक हांव सोडूंक आशेता या सोडूंक तयार आसा असले चिंतपा आमच्या मतींत आटयता जर खंडीत जावनी जर आमी आमच्या वडिलां विरोध येता जर खंडीत जावनी आमकां आमच्या वडिलां तें कनेक्शन ना तर खंडीत जावनी आमचें जिवीत बिड्ड्यार जाता. भावान आनी भयणीनो त्या खातीर चलत्या जिवितांत आमी पळयता तर कोणूच मनीस बळान या अधिकारान अहंकारान जर तर अनेका मनशां हांव आपूण एकसुरो रावंक साथ दिया अनेका मनशां हांव कितेंच विसरता खंडीत जावनी ताचें तें सूख भोगूंक ताका साथ दिना. त्या खातीर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कनेक्शन भोव गरजेचें जावन आसा. आनी जर तर आमकां क्रिस्तांवांक म्हाका आनी तुमकां खंडीत जावनी देवा तें कनेक्शन जाय जाल्यार मागणें जावन आसा. मागण्या मुखांतर आमी देवा कडेन संबंद दवरूंक साथ जाता. एकल्यान म्हणलें आसा जर तर तुका न्हिदतना मागोवंक साथ दिना जाल्यार उडास दवर तूं मागणें करतनाय न्हिदों नजो. जर तर तूं न्हिदतना तुका मागणें म्हणूंक साथ दिना तर उडास दवर तूं मागणें म्हणटनाय न्हिदों नजो. साबार आमी खंडीत जावन न्हिदतना मागणें म्हणना आनी साबार फावटी मागणें म्हणटना न्हिदता. भावन आनी भयणीनो त्या खातीर उडास आमी दवरचें. जर तर आमकां देवा तें लागशिल्लो कनेक्शन जाय तर लागशिल्लो संबंद जाय तर आमकां देवा तें एकवट जाय तर खंडीत जावनी मागणें आमी आमच्या हातेरकेन घेवचें भोव गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार उडास दवरया पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां साबार दाखले आयकोवंक मेळटात. दावीद राय त्या व्हडल्या गोलियाता मुखार तो रावूंक शकलो. गोलियाताक जिवेशी मारूंक शकलो कित्याक तो देवा कडेन वंदोन रावलो कनेक्टेड जावन आसलो. देवाक ताणें आपल्या जिवितांत पयस करूं ना जॉब रावदी जावन दी तशेंच देवा कडेन तो सदांच कनेक्टेड जावन आसलो. देवान म्हाका तें पयस केलें हें केलें तें केलें म्हूण देवा तो पयस वचून बगर देवा तें सदांच ताका बरवसो सोडलो भवर्त सोडलो पातेंनी सोडली आनी त्या निमती देवा कडेन वंदोन रावले वरवीं ताका कितेंच आपल्या जिवितांत सर पयस केलें तें ताका मेळ्ळें जावन आसा. भावन आनी भयणीनो जेजू क्रिस्त कालवार दोंगरार इतले कश्ट भोगता इतले निरासपण भोगता सबारपण एक पेपटीन ताका ताळणी येयली बापा कित्याक दवरलो खुरीस म्हाका दिलाय जाल्यार उपरांत ताची ताळणी निवारली. कितें म्हणालो तो म्हजी खुशी न्ही बघा तुजे खुशे प्रकार जाल्यार असले कश्ट भोगतना जाल्यार देवा कडेन तो वंदोन आसलो. देवा कडेन सदांच कनेक्टेड जावन आसलो आनी त्या निमती हर एक ताजे कश्ट संतोशान रुपांतर जाले. भावन आनी भयणीनो दिसपरते जिवितांत जावन जेजू रुपांतर जातना आमी थोड्या आयताराचें वांजेल आमी आयकलो. रुपांतर जावच्या पयलीं ताणें मागणें केलें देवा कडेन संबंद ताणें दवरलो. त्या खातीर आमचें कनेक्शन देवा कडेन मागण्या मुखांतर भोव गरजेचें जावन आसा. जेजू क्रिस्त इतले कश्ट भोगतना त्रिंदा तें तो पवित्र आत्म्या तें बापा तें कनेक्टेड जावन आसल्या वरवीं हर एक कश्ट ताका पारयार जावंक पावले. आनी आमी हेचें शुभ वार्तेंत आयकलें कितें म्हळ्यार एकवटान रावा हांव तुमचें तें एकवटान रावतलो आनी तुमी म्हजें तें एकवटान रावल्या मात ह्या तेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात. जर तर हांव आनी तूं देवा तें एकवटान रावल्या मात्र आमच्या जिवितांत दिसपरते आमकां फळ मेळटलें. भावन आनी भयणीनो कितले आमी एकवटान रावता. बिस्पान म्हणली उतरां ती जर तर आमी कुटुंबांत एका आल्तारी मुखार आमी मागोवंक आसात तर एका आल्तारी मुखार आमी सांगाता मेळोवंक आसात तर खंडीत जावनी कुटुंबांत आमच्या आसच्या बापाय पुता मोदया बापाय आवय पुता मोदय आमी सांगाता जियोंक या साध्य म्हणून एका बिस्पान म्हणलें उतरां म्हाका उडासाक येतात. त्या खातीर उडास आमी दवरया. देवा विना आमच्या जिवितांत आमी कितेंच करूंक जायना.
आनी सर्संगचो मूळ जावन आसा देव आनी सर्संगचो उगम जावन आसा देव आनी सर्संगतेचो सोर्स जावन आसा देव. त्या खातीर जर तर आमी देवा विने जियोंक शकता तर खंडीत आमी आमकांच म्हणे आमी व्हडलो बेबदो म्हणून देवा विने आमकां आमच्या जिवितान जियोंक जायना. कित्याक देवा विने आमचें जिवीत रितें जावन आसा आनी त्या खातीर आयची देवस्तुती प्रत्येक जावन मागना मुखांतर आमकां हर एकल्यांक देवा तें वंदोन रावंक देवा तें एकवटून रावंक देवा तें उपभोगूंक आमकां शुभ वार्ता आपोवन दिता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हांवें देवा कडेन एकवटून रावचें ह्या उतरांचो अर्थ कितें? आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत प्रत्येक जावन वांटली जावचें. देवान आमकां दिल्लो तो मोग हेरांत वांडचो. केवल उतरांनी मात न्ही करण्यानी आमच्या दिसपरते जिवितांनी हेरांक कुमोग करची. हेरांक कशें जेजून आपल्या लागीं आयिल्ल्या ल्हान भुरग्यांची बिरमत पावली. साबार पिडेस्त आयले, मोने आयले, थोंठे आयले, कुर्डे आयले, हर एकल्यांची बिरमत पावन तांकां जाय जाल्लें सर्व आशिर्वाद आनी बेसावणी कशें जेजून भरलें गे. त्याच प्रकार आमच्या जिवितांत आमकां कितें देवान दिलां तें देवाचें उदाहरण म्हणून चिंतून आमी हेरांक आमचें तें जाय जाल्ली कुमोग करन आमचें तें देव जेजू क्रिस्तान वतलो तो मोग हेरांत तें वांटल्यार मात्र आमी खंडीत जावनी सांगात जियोंक साध्य, आमी देवाक आमचो म्हूण म्हणोंक साध्य आनी ताचें तें एकवटान रावंक साध्य. आनी हाचें वर्तें जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जर तर आमी देवा तें कनेक्टेड रावचें जाल्यार, देवा तें एकवटान रावचें जाल्यार उडास दवरचें. बॉक्सांनी म्हणलें हातेर जावं आमच्या दिसपरते जिवितांत आमी कितली लढाई करता जाल्यार, कितलेंय हेरां विशयान नाका जाल्यार उलयता जाल्यार आखरेक बॉक्सांनी भोव गरजेचें. खंय बॉक्सांनी आसा, खंय मागणें आसा, खंय मोग आसा, थंय खंडीत जावन एकवट आसा, थंय समाधान आसा, थंय देवाची शांती आसा. इस्रायल लोक खंडीत जावन एकवटान रावलो आनी अशें आसतना मोइजे प्रत्येक जावन इस्रायल लोकांक त्या न्हंयतावन ह्या कुशी काडटा. कित्याक देवा थंय तो वंदोन रावलो. भावन आनी भयणीनो, एकलो जाणारी अशें म्हणटा, एक सुरो क्रिस्तांव तो क्रिस्तांवच न्ही. आपूण क्रिस्ताक स्विकार करता आनी पेल्याक नाकारता म्हणल्या रितीन आपलें जिवीत जियेता तर खंडीत जावन तो क्रिस्तांव देवा थंय एकवटान रावंक ताका केदींच सोंसो ना. जर तर आपूण पेल्याक नाकारता आनी पेल्याक नाकारच्या भाशेन आपल्या जिवितांत एकलो क्रिस्तांव जियेता तर खंडीत जावन तो क्रिस्तांव देवा थंय एकवटान रावंक केदीन सोंसो ना. त्या खातीर क्रिस्तांव जिविताचें मूल सत्व जावन आसा आमकां जेजू मुखांत मेळ्ळें जिवीत, एकवटाचें जिवीत सदांच वंदोन जियोवचें, सदांच मोगान जियोवचें जावन आसा. तरी आमी सांगता आमी भाग घेतना प्रत्येक जावन मागया मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कशें जेजू देवा सांगता सदांच वंदोन रावलो गे, सदांच कनेक्टेड रावलो गे, सदांच एकवटान रावलो मागण्या मुखांत. त्याच प्रकार तसो मागण्याचो स्पिरीट आमच्या जिवितांत येवन दी. त्याच मागण्या मुखांतर आमी देवा कडेन वंदोन रावया आनी प्रत्येक जावन आमच्या पेल्या खातीर, आमच्या सेसांबरा खातीर, आमच्या भावा भयणी खातीर आमच्या मागण्या मुखांतर तांचो संबंद देवा ते एकवट असो जावन दी म्हणून आमचें सदांचें मागणें जावन दी. आनी ह्या गरजां खातीर प्रत्येक जावन मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. Pansukku 118. Gesomya alise moche anikar aichan tuche mogan तुझ्याती भरदन्या सगळे सावनी तुझे उण्या वायना सवे अर्पिता काळीस मोचे तुवें म्हाका दिल्ले दिर्वे कर आयच्यान उण्या वायना सवे हांव अर्पिता काळीस मोचे तुवें म्हाका दिल्ले दिर्वे
भाऊ बहिणीनो म्हजे आणि तुमचे बलिदान स्वर्पदविदार देव बापाक मानत तसलें जावन मागात. हे तुमच्या अत्यंत बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेत आमच्या नख्या भविष्याच्या भाग सहजपूर्त मानून घे. सर्व पदवीदार देवा आमच्या बापा भगवंत दोमिंगाचे विनंतीन आमची देणी आणि मागणी दयाळपणान मानून घे आणि ख्रिस्ती बावरता राखतात आणि परगडतात तांकां या बलिदानान बळान उर्बेवाद आणि दैराधिक कर तुझ्या पुता जिसूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमच्या सवय आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पोरातय भूभरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदविधारणी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तैंचे सुक्रेस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका आदीन वासूंक फावो कायदो निती स्वानी आमच्या फायदे असो. श्रेष्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरे. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi dălbarațo să vezi portul, să gani sonsa păla tu cea veva, un segin tu ca geice, să vezi mora ce n-avie tata ca ce, un segin tu ca ce. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही दनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जिसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पेयात. म्हजे रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वरावतलें. हे म्हज्या अवघडा साखरात. बाबार्थ सुगुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन सारा जेसू नव्याने बापा जिसूच्या मरणोसनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खालचो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवकार तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अगे प्रतिमेचेर विस्ताराच्या पवित्र उगडास कर. लियो आमच्या बगेन बापा पिडर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्याच्या वर्गां बराबर तिका प्रतिमकांत वाडय.
पुनर्जन पुनसुपर्व सुदारण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां इश्ट गती मेल्ल्या सुमेस्त तांचे परचळीत मुखां मळपळ्यांक फावो कर हांगा सोंपलेल्या आम्हा सर्वांची दया कर म्हणून मागता हांव आमकार मरये देवाचे मे संगती भगवंत जुजे मरये सपती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तें नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजे विशीं सरकार जाता तशी संवसारांत सांग आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमक्षिता तशें आमची दुबातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दय करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बागणी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानत रेखतलें आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यार सरकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मतां म्हळेन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालून तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी अनेक पोटान सांबाळ तूं जियेच्या रासभर चलयताय सस्तांच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं जीसस एकामेकाक शांती दियात. देवाची शरीर संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शरीर संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शरीर संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे बद्दल येवचें तें भाग म्हाका पावना पूण ज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Solo me date
सोमी म्हाका विशीं दिता प्रशांती तळकाथंय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी सोमी सदां घडाय दिता नीट वाटांनी सोमी म्हाका सोलो व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना 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 प्रार्थया भौमगाळ बापा भगवंत दोमिंगाचे पडसळीत जिनिये पसत तुका दिन वाचून या सर्गीच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या जेवणा वरवीं पवित्र सभेंत तुजी खरी भक्ती वाडय
तुझ्या दीप्तिवंत प्रसंगदराचे शिकवून घेऊन तुझे ख्रिस्ती जिवीत सुधार वसून आणि ताचे देखीन आणि मागण्यांनी जेजूच्या आवेसो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदां जियंक फावो ख्रिस्त आमच्या सुम्यावर वे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. वचून या ते क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोलका. Shining bright, mirror of the Father of light, clear reflection of Christ the Son and the Spirit, the Holy One. Francis companion, faithful and pure, strong in trials, affirming and sure, his little plan growing into a tree bearing fruit in humility. He declared, shining bright, Father of light, clear reflection of Christ the Son and the Spirit, the Holy One. Assisiच्या सांकला glödin sumia kakult amci kărân Sumia kagutam chică. Krista kakult amci kărân Krista kagutam chică. sumia kakult amci kărân Krista aikam ka Krista dayen aikam ka देवा सर्गींच्या बापा Kagutam chică. देवा पुता संसाराच्या सुडवंदरा Kagutam chică. देवा पवित्रत्म्या Kagutam chică. संतिस्मा दादी एकास देवा Kagutam chică. संता मरिये पाप कत नसताना गर्भ सांभाळले Ama băsăt inedică. संता मरिये फ्रांसिस्कन वडतीचे राणीये Ama băsăt inedică. सांग क्लारा बो उंच देवाचे धुवे Ama băsăt inedică. सांग क्लारा ख्रिस्तचे निष्कळंक पतीने Ama băsăt inedică. सांग क्लारा पवित्रत्म्यान भरलेले Ama băsăt inedică. सांग क्लारा महिमेवंत आमकार मुरयेचे मोगाळ धुवे Ama băsăt inedică. सांग क्लारा पवित्र सभेच्या पडसळीत उजवडा Ama băsăt inedică. सांग क्लारा वांजल जिवनच्या नीज साक्षीदारा Ama băsăt inedică. सांग क्लारा सांग फ्रांसिसाचे पातयेनेच्या पाटलावदारा Ama băsăt inedică. सांग क्लारा दोबल्या क्लारिस्तांचे स्थापका Ama băsăt inedică. सांग क्लारा भावार्थांतीर बर्वशान दृढ रावलेल्या Ama băsăt inedică. सांग क्लारा माया मोगान पळजळच्या Ama băsăt inedică. सांग क्लारा विधेय आणि खालत्या स्त्रिये Ama băsăt inedică. सांग क्लारा दुबल्या क्रिस्तां सोवेंदर बळ्या Kagutam băsăt inedică. सांग क्लारा मागण्याचे स्त्री आणि आमकारींचे आदर्शा Ama băsăt inedică. सांग क्लारा बो पवित्र सॅक्रामेंटाच्या अपूर्व मोगा Ama băsăt inedică. सांग क्लारा क्रिस्तच्या जल्माक आणि पाशावांक समर्पिल्ले Ama băsăt inedică. सांग क्लारा कष्टा वेळार धैर्यान भरलेले Ama băsăt inedică. सांग क्लारा ताळण्या वेळार सोसणीकाय आणि तिरसन सांभाळलेले Ama băsăt inedică. सांग क्लारा समाधानाची मैपसाची
बळ्या आणि बळवंत स्त्रिये Amavasya Vinadike, सांकलारा आजापांचे सक्ते देणग्यांनी भरलेले Amavasya Vinadike, सांकलारा टेलिव्हिजनचे सार्वत्रिक पात्रून संतीने Amavasya Vinadike, सांकलारा प्रार्थीच्या स्पिरितान जळतले Amavasya Vinadike, सांकलारा दुःख सुसंख दैरान मुखार सरतले Amavasya Vinadike, सांकलारा मरणाच्या वक्ता शांत समाधानेन भरलेले Amavasya Vinadike, देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले Bhugu Samka Samya, देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले Dayai Kamka Ismya, देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले Kavudam Chike, ख्रिस्ता ऐकम का Krista Vinay Kamka, सांकला रामापासून विनंती कर Krista Chabasana Kami Pausam Chikati, प्रार्थुया सांकलारा पडसळीक तारा कुटसायल्या दुबळ्या क्रिस्ताच्या आणि ताजे भोव मोगाळ आवयच्या मेटांनी सोलोंक आम्हा सर्वांक फावो कर जशी तुजे बहिणींक आनी आशिशेक तुवें राखलेल्या बरी राख आमकां सुमेस्तांक सर वायटा विघ्नांतली आनी निवार आमची घरां आनी शहरां सर्वांवरांतली तुज्या बळादीक विनवणेन आमकां हरी एकल्यांक आख्खे पवित्र सभेक आनी सगळ्या संवसाराक दराळ करपा जोड दी Amen. भगवंत क्लाराक मागणे ये आनंद बरे भगवान क्लारा सर्गी बापाची देवे आणि सुनंदांची सेवकी तूं देवा सोबे आसाय आमचे खातीर कर पिडेशिरेन कष्टान वरणी कोणती दुकान उलोवपाची मागणी ऐकून देणे देवान तुका दिला तुझे लागीं आमचे उपकार देवाक आनंद आमच्या अंतच्या बरोबर पावस सदा देवालाचे आमकां दिसो म्हणून आमी परता मौनपणी आमची त्या संवाद आमी उसारया संगत आमी म्हणया जिसूच्या खतखत्या मोगान पेटच्या भगवंत क्लारा भोव पवित्र क्रिस्तांतल्या सुम्याच्या पदवे मारिफात तुवें तुज्या बहिणींचे आनी आशिशी शहराचे रक्षण केलें त्या सुपरी आमची कुटुंबां आमचें शेर आनी आमच्या गांवांत सर्व तरांच्या अपयांतलें आनी अपराधांतलें राख जे बरी आमी क्रिस्त समूह करूं आनी गुण बावरतान जियोंक गरज आसली आमकां सोडून दी सर्व परिस्थितीन देवाचे कुशेक खालसायशे आनी खऱ्या समाधानान आमी जियेशे आमकां आदार दी आमेन तुका San Francisco votante, tu sur santi podace, devana plara sagati, portiamo cantu cavisle. Assisiच्या भगवंत क्लारा प्रकाशपुरी पुष्वाडा तुझी काय काम तुझो उपकार मागता करून सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सवय आसो सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो
तुका तनिया अर्गा तुका आता आणि सस्ता अर्गा तुका सोमिया